This program is supported by Reliance Digital, personalizing technology. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. आज तुमकां येवकार दितना आमी एका अशा गंभीर विशयाकडे एक नदर घालतले किंवा त्या विशयाची जाणकार करून घेतले, माहिती करून घेतले. तो आसा म्हणजे क्रिटिकल केअर, जाका आमी अतिदक्षता विभागांतली काळजी अशें म्हणू शकता. खंयच्याय फावटी खंयच्या हॉस्पिटलांत अतिदक्षता विभाग असतात आणि त्या विभागान जेन्ना पेशंट वता तेन्ना सगळे ताचे रिलेटिव्ह आसतात तांची सगळ्यांची काळजाची धाकधूक वाडटा. इनफॅक्ट ते बी तितकेच क्रिटिकल जाता अशें म्हटल्यार अतिताय जावचें ना. आणि ह्या गंभीर विशयाचेर अशीच आमकां थोडेशे स्मायलिंग फेस दवरून माहिती करून दिवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर गंधाली धुमे. डॉक्टर नमस्कार आणि येवकार. खरें म्हणजे हो विशय जितको गंभीर आसा पण जशें सुरवातीकच सांगलां की इफ यू गो देर इज वन ब्युटिफूल स्टेटमेंट, if you go to see seriously there is nothing serious in the world, so that's why I don't know to be very serious असं म्हणून एक वाक्य आसा. तर तशें पळोवपाक गेल्यार अशें गंभीर अशें जगान कांयच आसना. तेन्ना खंयच्याय मनशान गंभीर चेहरो करून जगा कडेन पळोवपाची दृश्टिकोन बदलपाक जावो असो ताचो मतितार्थ. तर जेन्ना आमी तुमचे कडेन वता किंवा तुमच्या विशया कडेन वता तेन्ना हो विशय खरोच गंभीर आसा. अतिदक्षता विभाग, क्रिटिकल केअर. आणि वेनेवर म्हणजे इनफॅक्ट हांव स्वताच सांगता, जो म्हणसर पेशंट आयसीयून आसा तो म्हणसर पेशंट कसो आसा काय म्हाका विचारूं नाका, कारण पेशंट सिरियस आसा म्हणून आयसीयून आसा. तो जर बरो आशिल्लो जाल्यार वॉर्डान आसतलो आशिल्लो. सो टील द टायम ही कम्स सेफली अँड हॅपिली वी कॅनॉट से बाबा वॉट इज गोइंग टू बी आउटकम. तरी पण एक अशें बी ना किंवा अतिदक्षता विभागान गेलो किंवा क्रिटिकल आयसीयून पेशंट गेलो म्हणजे हो वचपाच्याच मार्गार आसा अशेंय बी कांय ना. नाव द न्यू टेक्नॉलॉजी हॅज कम, लॉट ऑफ न्यू इन्व्हेन्शन्स आर कमिंग अप. ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर ह्या विशयाची वळख आमच्या सगळ्या लोकांक जावची. कारण खूब फावटी 99% अशें जाता, वेदर इट इज प्रायवेट हॉस्पिटल आसूं गव्हर्मेंट हॉस्पिटल खंय, की लोक म्हणटात तो आयसीयून आसा पण ताचे विशीं कितें चल्लां आमकां कांय खबर ना, कारण आमी भायर आसा तो भितर आसा. सो अशा वेळार भितरलो जो सिनारियो आसता ताचे विशीं जाणविकाय करून घेवपाक, ताचे विशीं माहिती करून दिवपा खातीर हें सगळें आयच्या कार्यक्रमाचें प्रयोजन. तर सगळ्यान म्हणजे म्हाका पयलीं सांगा डॉक्टर, वॉट यू मीन बाय क्रिटिकल केअर. आता क्रिटिकल केअर किंवा आयसीयू जशें आमी म्हणटा म्हणजे इंटेन्सिव्ह केअर युनिट किंवा अतिदक्षता विभाग, हाजो अर्थ असो आसा की हॉस्पिटलान जो सगळ्यान सिरियस पेशंट्स आसता, जे युजली 5 to 10% असतात, ते पेशंट ह्या विभागान एडमीट जाता. आणि तांची देखभाल करप आणि तांचे भलायकीचेर उपचार करप हे आमी प्रिडॉमिनंटली करतात आयसीयून. बरोबर. सो कितें जाता, खूब फाटी आमकां अशे पेशंट येता जे सामके सिरियस असतात. म्हळ्यार तांचो एक सिरियस एक्सिडंट जाल्लो आसता, मेंदूक मार बशिल्लो आसता किंवा हार्ट अटॅक आयिल्लो आसता सामको सिवियर, BP लो आसता, स्वास घेवपाक त्रास जाता, दम लागता, अशे सगळे वेगळे वेगळे तरेचे पेशंट्स आमचे कडेन येता. आनीक डिफरंट टायप्स ऑफ ऑर्गन्स तांचे इन्वॉल्ड असतात. सो अशे जे सगळ्यान सिरियस पेशंट जे असता ते आयसीयून एडमीट जाता. सो ताका आमी क्रिटिकल केअर म्हणटा, कित्याक तांची जी ट्रीटमेंट पद्दत आसता ती नॉर्मल वॉर्डाच्याक डिफरंट आसता. कित्याक तांकां खूब मॉनिटरींग लागता. मॉनिटरींग म्हळ्यार कशें, तांकां मिनटाचे ताचे पल्स, तांचे BP, तांचे रक्तांतलो ऑक्सिजन लेवल हे सगळें आमकां मॉनिटर करचें पडटा. जाचे खातीर स्पेशल यंत्रणा असतात आयसीयून, ती वापरून आमी मॉनिटर करता. किंवा जर ऑक्सिजन कमी असलो किंवा हे कमी असलेल्या व्हेंटिलेटराची गरज पडटा. सो हे सगळे एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कसो आमी दवरता आनी टायम टू टायम ताजेर सारको उपचार जालो जाल्यार पेशंटाची भलायकी बेटर जाता. अच्छा डॉक्टर, म्हणजे आज हांव कितें करूंक सोदता की बेसिकली हांव टू म्हणजे कांय अशे टर्मिनॉलॉजीज आसा तांचो लोकांक माहिती मेळची हो म्हजो एक हेतू आसा. तर सगळ्यान पयलीं हांव विचारता की वॉट यू मीन बाय व्हेंटिलेटर. आमी म्हणटा की पेशंट व्हेंटिलेटरीर आसा. भायल्या मनशाक युजली खंयच्याच पेशंटाच्या रिलेटिव्हांक सगळ्या पेशंट केन्ना भितर घेनात. मे बी ताचो कोण एखादो क्लोज बाय आसा ताका आमी 1-2 मिनटां खातीर भितर व्हरता, भायर हाडटा. बाकीच्या लोकांना नक्की कळना तो व्हेंटिलेटर आसा. बाबा व्हेंटिलेटर आसा म्हणजे कितें आनी वॉट यू मीन बाय व्हेंटिलेटर, थंयच्यान आमी सुरू करता. ते तुमी एकदम बरो प्रश्न विचारलो, कित्याक कॉमन लोकांक कोणाक खबर आसना की भितर कितें चल्लां. करेक्ट. सो व्हेंटिलेटर म्हळ्यार एक यंत्र जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी किंवा बॅटरीचेर चलता. आनीक ते कितें आसा की पेशंटाक स्वास दिता.
अच्छा. श्वास दिता आनी ऑक्सिजन दिता. सो सिंपल वेज म्हळ्यार आमी जसो वारो घालतात बलूनान तशें ते आमच्या लंग्सान वारो घालता. अच्छा. विथ ऑक्सिजन. सो रक्तान जो ऑक्सिजनाचो प्रमाण आसता तो वाडटा आनी दुयेंताक स्वास मेळटा. सो हें ताजें मेन काम. आतां तुमी म्हाका विचारतले की व्हेंटिलेटर घालो की पेशंट बरो जाता. व्हेंटिलेटर हो ट्रिटमेंट न्ही, ती ब्रिज थेरपी. ब्रिज थेरपी म्हळ्यार कितें, व्हेंटिलेटर आमकां टायम दिता की आमकां पेशंटाक स्वास दिलो, ऑक्सिजन वाडयले, ताज्या ऑर्गन्सा वयलो दबाव जो आसता दुयेंसाचो तो कमी जालो, तितलो टायम आमकां मेळटा की ताजेर आमी उपचार करूंक शकता. सो व्हेंटिलेटर इज अ ब्रिज थेरपी वीच हेल्प्स अस टू ट्रीट द पेशंट. सो इन शॉर्ट अशें म्हणटा की ताका थोड्या वेळ खातीर ताच्या लंग्स समज तितके व्यवस्थित काम करनात किंवा ते करपाक जाय अशें तुमची एज एका पर्टिक्युलर लेवला पर्यंत करपाक ताका तो थोडोसो रेस्ट मेळचो, ताका तितकी घटसाण मेळची म्हणून हो जो मदलो जो पिरियड आसा तो ते काम मशीन करता. म्हणजे व्हेंटिलेटर टेक्स केअर ऑफ हिज लंग्स ऑन सप्लायंग ऑक्सिजन टू द बॉडी. बरोबर. अच्छा. हाचे पलीकडे आनी कितें आसता? हाज्या फुडें बाकीचे बी आसता. म्हळ्यार व्हेंटिलेटर आतां कसो यूज करतात पेशंटांक. एक म्हळ्यार भायल्यान यूज करतात जाका आमी म्हणटात नॉन इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेटर. आनी एक म्हणटा ती एक नळी आमी घालतात लंग्सान पेशंटाच्या आनी ताका लायतात, ताका म्हणटात इन्वेजिव्ह व्हेंटिलेटर. सो नॉन इन्वेजिव्ह म्हळ्यार कितें आसता की एक मास्क आसता जे हांगा सामकें टायट बसता आनी तातूंतल्यान वारो येता खूब प्रेशरान जो लंग्सान वता आनी लंग्साचें जें इन्फेक्शन बी आसा ताका म्हणजे लंग्साक रेस्ट दिता आनी इन्फेक्शन बी ते ट्रीट करपाक शकता आमी. सो ताका म्हणटा नॉन इन्वेजिव्ह. आतां हाजेरूय बी जर पेशंट श्वास घेवपाक तरी सुद्दां त्रास जाता किंवा ऑक्सिजन कमी उरता जाल्यार मागीर आनी आमचे कडेन आनीक पर्याय उरना आनी आमकां नळी घालची पडटा. ती अशी तोंडांतल्यान घालून लंग्सान घालतात आनी ताका आमी व्हेंटिलेटर लायतात. सो डायरेक्ट लंग्सान ऑक्सिजन पावता आनी प्रेशर पावता आनी श्वास पावता. सो पेशंटाचे जे पॅरामिटर्स आसतात ते इम्प्रूव जाता. ताजे सगळे बाकीच्या ऑर्गन्सांक रेस्ट मेळटा. लंग्स जे काम करता ताका रेस्ट मेळटा. सो हो जो वेळ आमकां मेळटा तातूंत आमी फटाफट ताजे ट्रिटमेंट करून ताका मागीर बरो करूंक शकता. अच्छा. सो हे जे म्हणजे व्हेंटिलेटर दोन एक सांगले, एक तुमी भायरसून जे ऑक्सिजन मास्क लायतात तो आनी म्हणजे टायट एअर टायट आनी दुसरो आमी ते पायपूच भितर घालता सो दॅट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द लंग म्हणजे ते लंग्साचे एल्व्हियोलाय तांकां डायरेक्ट कम्युनिकेट जाता आनी ते बेटर व्हेंटिलेट जावंक शकता. बरोबर. सो हातून ताचे चान्सीस ऑफ रिकवरी इम्प्रूव जाता. कारण खूब फावटी डॉक्टर कितें जाता न्हय, वाय आय एम आस्किंग दीस क्वेश्चन की खूब फावटी पेशंटाक अशे प्रश्न विचारले की तांकां नक्की कळना कितें सांगता, म्हणजे वॉट यू आर ट्रायंग टू टेल. तांकां दिसता भितर नळी घालतले म्हणजे हाचे कितें आउटकम जातले ते तांकां कळना, ताका कन्सेंट दिवप की ना तें कळना. मागीर तो कोणा तरी फोन करता. म्हणजे आय हॅपन टू एनकावंटर सच इवन तो मागीर केन्ना केन्ना ट्राकियोस्टमी करतलो जाल्यार ना दोतोर म्हणटा ताका बुराक करपाचो. पण हांव ताका विचारता, म्हणजे हांव ताका सांगता पळय तुका आतां डॉक्टरान सांगला न्हय करपाक जावो जाल्यार बेसिकली यू हॅव टू लीव टू डॉक्टर टू डू वॉट एवर इज बेस्ट. कारण डॉक्टर जो आसा तो तुज्या पेशंटाच्या इंट्रस्टानूच काम करतलो. दुसरें म्हणजे तुजे अटॅचमेंट समजू शकता, पण कितें आसा तुजे कडेन दुसरो ऑप्शन काय ना. इट इज नॉट लायक बाबा म्हाका हांगाच्यान मुंबय वचपाक जाय, म्हाका बसीन वचपाचें ना, आय विल गो बाय ट्रेन. सो तुका ना म्हाका व्हेंटिलेटर लावं नाका, म्हाका आनी कितें लाय अशें म्हणपाक तुजें ऑप्शन ना न्हय. सो वेन यू सरेंडर ऑर यू से बाबा डॉक्टर तुका योग्य दिसता ते कर. सो यू शूड नॉट वेस्ट टायम इन डुईंग म्हणजे ना हाका फोन करतात. म्हणजे इट हॅपन्स इट इन पॅनिक सिच्युएशन. आय कॅन अंडरस्टँड दॅट दिस थिंग कंडिशन. पण ह्या खातीर कार्यक्रमाचें प्रयोजनच ह्या खातीर केलां की लोकांक काय बेसीक गजाली कळच्यो. बरें डॉक्टर, आतां तूं केन्ना केन्ना अशें जाता की आतां तुमी म्हटलें एक्सिडेंट जालो आनी कितें जालें अशें केन्ना अशें आसता की आमी एक ऑपरेट करता पेशंटाक, एक कसलें मेजर ऑपरेशन म्हणया आनी देन द पेशंट इज शिफ्टेड टू आयसीयू. हाच्या फाटल्यान एक्झॅक्टली प्रयोजन कितें आसता आनी वॉट इज रोल? कारण अशे खुबशे फावटी पेशंट 80 to 90% बरे जातात अशें आय एम जनरल सेइंग. तर वेर वाय यू आर कमिंग टू पिक्चर आफ्टर दॅट ऑपरेटिव्ह इंटरव्हेन्शन? जेन्ना तुमी एक मेजर सर्जरी आसता युजली ताजो टायमूय चड लागता सर्जरीक. एक ते 7-8 वरां सर्जरी चलता, 7-8 वरां एनेस्थेशिया चलता. मदीं तातूंत तांकां ब्लड लॉस जाता सर्जरी म्हळ्यार, BP फ्लक्च्युएशन्स जाता. सो अशा वेळार कितें जाता की तांकां जेन्ना आमी एनेस्थेशिया दिता तेन्नाय आमी नळी घालून दिता. सो ती पोस्ट ऑप एकदम काडूंक मेळना. पेशंट पयलीं स्टेबिलायज करचो पडटा. स्टेबिलायज म्हळ्यार ब्लड लॉस जालें जाल्यार ताका ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिवंक जाय, ताका ताजें BP मेंटेन करूंक जाय, ताजे सगळे वायटल पॅरामिटर्स मेंटेन करूंक जाय.
आनी ताजे जी सर्जरी जाल्या ते ऑर्गनाकूय रेस्ट दिवंक जाय. सो अशे वेळार जेन्ना गरज पडटा तेन्ना आमी एक 10 ते 12 वरां केन्ना केन्ना 24 वरां अशी व्हेंटिलेटराचेर दवरता, जो टेम्पररी फेज आसता. आनी त्या 12-24 वरांनी पेशंट इम्प्रूव जाता आनी इतलो फिट जाता की आपले आपूण स्वास घेवंक शकता, BP मेंटेन करूंक शकता. तेन्ना मागीर आमी ताजें काडटा. सो सर्जरी जाली व्हेंटिलेटरार आसले म्हणून एकदम सामकें भिवपाची तशी गरज ना. हे पोस्ट ऑप पेशंट्स युजली व्हेंटिलेटरा वयल्यान भायर येता, कित्याक आमी ते इंटेन्शनली तांकां रेस्ट दिवपाक आनी तांचे पॅरामिटर्स मेंटेन करपाक घालता. अच्छा डॉक्टर, अनेकदा तुम्ही अशें म्हटलें की पॅरामिटर्स रेस्ट म्हणजे ताका इम्प्रूव करपाक, आणि खुबशे कडेन अशें आसता की जशें तुमी सांगलें की एक ब्रेनाची सर्जरी जाका 8-10 वरां केन्ना 12 वरां सुद्दां लागतात. तशें दुसरें एक अशें क्रिटिकल ऑपरेशन वॉट आय फील इज जनरली बाबा हार्टाचें ऑपरेशन, एका ते बायपास किंवा आनी वॉट एवर इंटरवेन्शन, तेजो वाल रिप्लेसमेंट म्हणा आनी कितें करता, अशा पेशंटांक आमी व्हेंटिलेटराचेर दवरता. सो इज इट द सेम पॅटर्न काय तांचो पॅटर्न मातसो वेगळो बी आसता? आतां तुमी म्हळ्यार मेंदूचें ऑपरेशन असलें जाल्यार पॅटर्न मातसो वेगळो आसता. हार्टाचें जाल्यार मातसो वेगळो आसता. बाकीचे जनरल सर्जरीज सिमिलर आसता. कित्याक मेंदूचो जेन्ना आमी ऑपरेशन आसता तेन्ना तांकां आमकां मेन म्हळ्यार आमचो जो फोकस आसता की ब्रेनाचो प्रेशर वाडूंक जायना पोस्ट ऑप, म्हणून आमी ब्रेनाक रेस्ट दिवंक सोदता. पेशंटाक सेडेशन दिवन म्हणजे मातशी लायट लेवल गुंगी दिवन आमी व्हेंटिलेटरार दवरता. सो जो ब्रेनाचो प्रेशर आसता तो वाडना. हार्टाचें जाल्यार सगळें तुमकां हार्टाचें ECG मॉनिटरींग हे ते कंटिन्युअस 24 hours लागता, कित्याक हार्टाची सर्जरी ते सगळें करपा खातीर आमी व्हेंटिलेटर दवरता. बरोबर. डॉक्टर, आनी खूब असो एक प्रश्न असो म्हणजे हांव हो विचारता, कारण खूब फावटी डॉक्टर जेन्ना ICUंतलो डॉक्टर भायर येता किंवा पेशंट रिलेटिव्ह कडेन उलयता, तो सांगता पेशंट इज ऑन कितें डोपा किंवा आनी अशे कांय शब्द वापरता, आनी दीज आर व्हेरी फ्रिक्वंट. म्हणजे देर आर नो, म्हणजे हांची वॉकॅबलरी खूब व्हडली आसा अशें हांव म्हणना. देर आर लिमिटेड ड्रग्स ऑर इंटरवेन्शन्स वीच आर डन, पण ते पेशंटाच्या रिलेटिव्हाक खबर आसना की एक्झॅक्टली कितें करता, आनी तो ते चड खोदून करून विचारूय शकना, कारण ताचे म्हणजे ही फिल्स कितें म्हणून विचारता, डोपार आसा म्हणजे कितें तो म्हणून वखद. सो आय एम अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, लेट्स टॉक, म्हणजे ते एंटीबायोटिक्स सायडीक दवरया. तुमचे युजली जे टर्मिनॉलॉजी आसता तातूंत खंयचे ड्रग्स यूज करता आनी वॉट इज इन्फॉर्मेशन, हाचो मिनींग कसो काडप, म्हणजे हाचें आमी इंटरप्रिटेशन कशें करप. तातूंतले एक म्हणजे जशें हांवें म्हटलें की डोपा आसा किंवा बाकी हातूंत तुमी खंयचे खंयचे वर्ड्स कॉमनली वापरता. आय एम बिकॉज देट इज अ लिमिटेड वर्ड्स वीच यू सजेस्ट सांग मातशें. सो युजली आमी कशें आसा डोपा बी आसा ताका आमी आयनोट्रोप्स म्हणटा. करेक्ट. सो तातूंत आमचे 2-3 आयनोट्रोप्स आसता, जशे की डोपामीन, नॉर एड्रेनालीन आनी वेझोप्रेसिन. सो जेन्ना आमी रिलेटिव्हांक सांगतात की तुमचो पेशंट आयनोट्रोपाचेर आसता, ताजो मिनींग म्हळ्यार तांचे BP खूब लो आसता आनी ते BP वाडोवपा खातीर आमी हे मेडिसिन्स यूज करता. सो हे मेडिसिन्स कितें करता की हार्ट पंपींग वाडयता आनी जे आमचे ब्लड सर्क्युलेशन आसा ते बेटर करता. सो हे एक जाता. दुसरें म्हळ्यार आमी उलयली तशी आमी म्हणटा व्हेंटिलेटराचेर आसा, जो म्हळ्यार आनी डिटेलान म्हळ्यार इन्वेजीव नॉन इन्वेजीव. सो ते एक टर्मिनॉलॉजी आसता. मागीर आमी म्हणटा मॉनिटर म्हळ्यार यंत्र जे आमचे कंटिन्युअस BP, हे BP पल्स, आमचे ऑक्सिजन सगळे, रेस्पिरेशन सगळे दाखयता. सो हे बेजिकली 3 गोश्टी आमी यूज करता ICUन, जे सगळ्या पेशंटांक आसता, कित्याक तांकां ताजी गरज आसता. बरोबर. सो दीस इज लायक म्हणजे जशें आमी पिक्चरांनी पळयता, हिंदी पिक्चरांनी फॉर एक्झाम्पल, की त्या फाटल्यान एक कितें आसता आनी तशें म्हणजे फायनल तो कूं करून एक लायन फ्लॅट लायन आयली म्हणजे तो मेलो अशें आमी समजतात. पण इनफॅक्ट दॅट लायन ऑल्सो हॅपन कम्स इन द रियल पिक्चर ऑल्सो. म्हणजे खरें म्हणजे ICU विभागांतली ही सुद्दां फ्लॅट लायन म्हणजे ताचो मिनींग तोच, कारण बाकीचे हिंदी पिक्चर चडशे रिलेवंट आसता अशें समजूं शकना आमी. कारण खूब फावटी केन्ना कितें आसता, म्हणजे आय हॅव सीन एक खंयतरी पिक्चरान तो ब्लड ट्रान्सफ्युजन दितना ते नाकान किंवा एक आवयक हांगा बसयता आनी चल्याक बसोवन ते डायरेक्ट ट्रान्सफ्युजन करता, तश्यो गजाली केन्ना जायनात. सो पण जी फ्लॅट लायन आसा किंवा हे जे मॉनिटरींग आसा वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आनी हाका बॅकअप आसता की हे 24 hours म्हणजे जर लायट फेल्युअर सुद्दां जाली जाल्यार हे चालू आसता. दुसरें म्हणजे खूब फावटी अशें वाय एम टेलिंग यू दीस, कारण हे सगळ्याच लोकांक पळयता तांकां म्हत्वाचें आसा की खूब फावटी म्हणलां दोतोर तेकडे मात दोतोराक सांग मातशें बरें करून पळय. एक्चुली ICU इतकी म्हाका दिसता काने केअर तुका खंयच्याच सेक्शनान मेळूं शकना, खंयच्याच हॉस्पिटलान. देर इज प्रॅक्टिकली म्हणजे एक पेशंट ताका ऑलमोस्ट एक दोतोर सामको मॉनिटर करता, एक नर्स मॉनिटर करता,
आनी आय ऑलवेज से की जे आमकां पॉसिबल आसा जे आपल्या बुद्धीक जे दोतोराक कळटा तितके तो बेस्ट ऑफ हीज एबिलिटीज अँड हीज परफॉर्मन्स ही पुट्स इन टू पिक्चर सो दॅट द पेशंट रिकवर्स. कारण खंयच्याच पेशंट दोतोराक अशें दिसना की बाबा हो पेशंट आपल्या हाता भायर वचचो म्हणून. सो वॉट एवर सो हा खातीर हें हांव कित्या खातीर सांगता, थोड्या फावटी अशें लोकांचो समज आसता की ना आनी कोणाक मातशें सांगलें मातशें फावर लागलो की आनी मातशें तूं बरें कॅर म्हणली. आयसीयूच्या बाबतींत हें लागना, बाकी खंय लागत एक वेळ हांव ना म्हणना. समज तुमी ओपीडीन रावता जाल्यार तुमी मातशें बेगीन पळयात, पण इट डजंट हॅपन इन आयसीयू. वॉट एवर पॉसिबल हांव तेंच म्हणटा की आमचे कडेन ज्ञान सोंपलेंशें हांव म्हणना, पण जे ज्या दोतोराक किंवा ज्या सेक्शनाच्या अंडर तें येता तो वॉट एवर बेस्ट वी डू. बरोबर. डॉक्टर आनी कशें विचारता की तुमचे कडेन केन्ना केन्ना अशें आसता की ट्रान्सप्लांट जाल्ले पेशंट आसता. वॉट इज द केअर डिफरन्स बिटवीन दीस पेशंट किंवा बाकीचे पेशंट आसात तेणे. इवन हांव जशें हांवें सुरवातीकच म्हटलां की पेशंट आयसीयून आसा म्हणजे तो बरो ना सिरियस आसा म्हणून तो आयसीयून आसा. टील द टायम ही कम्स आउट वी कॅनॉट से एनीथिंग. तरी पण एक जनरली असो समज आहे 50-50. पण हें खरेंच 50-50 आसा काय विथ न्यूअर मॉडेलिटीज, न्यूअर इंटरव्हेन्शन, न्यूअर टेक्नॉलॉजी दीस थिंग्स हॅव मागीर थोडो इम्प्रुवमेंट जाला. हाचेर तुमचें भाश्य कितें? एक म्हळ्यार तुमी म्हळें तशें कावन्सिलींग आनी हें तुमी म्हळें तशें की पेशंट आयसीयून गेलो की लोकांक दिसता की जालें आतां कितें जातलें खबर ना. पण आतां खूब न्यूअर मॉडेलिटीज आयला जाका लागून आमचे जे मॉनिटरींग आनी केअर गिवींग आसा तें खूब बेटर जालां. आमकां मिनटाचे पेशंटाचे कळटा ECG हे ते. सो कितेंय जर बदल जालो जाल्यार रोखडोच ताजेर आमी उपचार करूंक शकता. सो ते पेशंटाक इम्प्रूव जावपाक हेल्प जाता. दुसरें म्हळ्यार व्हेंटिलेटर नवे नवे तरेचे आयल्या जे पयलीं भशेन आतां उरूंक ना. म्हळ्यार ताजेर खुबशे आमकां लंगाचे डायनेमिक्स, स्टॅटिक्स हे सगळे कळून येता. सो जे आमचे इंटरव्हेन्शन आसा ते एकदम फास्ट जाता. आनी ऑफकोर्स अशें न्ही की सगळेच पेशंट बरे जातात, ते पॉसिबलूच ना. सो पूण टायमार उपचार जाले जाल्यार खुबशे पेशंट बरे जाता. हांव म्हणटा म्हळ्यार एक 70-75% तरी पेशंट रिकवर जाता. तातूंत अशें आतां पोस्ट ऑप असले तांचे चान्सीस बेटर आसता. केन्ना केन्ना कितें आसा पेशंट सामको एक वेळ पेशंट टायमार हॉस्पिटलान पावना, लास्ट मिनीट पावता, कितें जाता तशें मागीर आमी आमच्या हातान जाता तितलें करता, पण ताज्या फुडें आमी चड करूंक शकना. पण टायमार आयलो सगळें हें जालें जाल्यार विथ द लेटस्ट मॉनिटरींग एंड व्हेंटिलेटर्स एंड टेक्नॉलॉजी जाल्यार आमकां खूब इम्प्रुवमेंट आसा. आनीक हे आमी पेशंट येता तेन्नाच तांच्या रिलेटिवांक सांगतात क्लियरली, कित्याक कितले बरे वायट आसूं पेशंट रिलेटिवाक ते खबर आसपाक इम्पॉर्टंट आसा. आतां कशें आसा की म्हजो सुद्दां पेशंट आयसीयून आसलो, हांव भायर आसा, कितले जाले तरी काळजाक धगधूक लागत आसता, एंग्जायटी आसता, स्ट्रेस आसता. त्या लेवलान ते प्रॉपर तांचे विचार क्षमता आसना. सो तांकां हँडल करप हे एक मेजर पार्ट आसा आयसीयूचो, की आमकां जाता तितले तांकां आमी कम्फर्ट दिवं, तांकां पेशंटाची कंडिशन सांगपूय बी, पण तांकां समजता त्या रितीन सांगपाक इम्पॉर्टंट आसता. आनी युजली आमी कंटिन्युअस पेशंट रिलेटिवांक भितर दवरना, कित्याक तशें केलें जाल्यार इन्फेक्शन जावपाचे चान्स आसता. सो दिसाक 2 किंवा 3दां आमी विजिटींग दवरता आनी त्या टायमाक आमी पेशंट रिलेटिवांक सारकें एक्सप्लेन करता की कितें कंडिशन आसा, आतां कितें आसा, किंवा जर मेजर इव्हेंट कितें जालो जाल्यार आमी तेन्नाच्या तेन्ना तांकां इन्फॉर्म करता, किंवा कितें बरें पेशंटाक. कित्याक तुमकां हांवें सांगलें हें जाय तें जाय, तुमी डॉक्टर न्ही, तुमकां कळचें ना. सो म्हजी ड्युटी आसा की हांवें एक्सप्लेन करचें की हें बेटर काय तें बेटर, मागीर डिसिजन तुमी घेवपाचो. बरोबर. आनी हें तुमी सांगलें खूब म्हत्वाचें आसा डॉक्टर, कारण कितें आसा एक ताका विजिटींग अवर्स आसता आनी तुमी जर अशें पर्सिस्टंटली जर आतां हांव फॉर एक्झाम्पल हांव बाजारान गेला आनी हांव मातशें वॉर्डान पेशंटाक पळोवपाक वतलो किंवा आयसीयून वतलो, डेफिनेटली आय विल बी कॅरिंग सो मेनी ऑर्गॅनिझम. सो अशा वेळार लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय. हाच्या फाटलो एक भावार्थ आमी समजूं शकता, कारण हें खूब फावटी ह्या खातीर म्हणटा कारण आयसीयूतलो पेशंट मातसो क्रिटिकल आसताच. तांकां एक लोकांचो एक समज आसता आपूण एक नदर घालतलो, सो कॉल्ड म्हणजे जितो आसतना एक नदर घालप, हो जो आमच्यातलो प्रकार आसा. आनी इवन मॅडम आय हॅव सीन पीपल कमींग ऑल द वे फ्रॉम म्हणजे इवन भायरच्यान लोक आयिल्ले आसा, लंडनच्यान, अमेरिकेच्यान आपल्या थिएटराक पळोवपा खातीर, म्हणजे दे वॉन्ट टू सी म्हणजे वेन इज अलायव, की ही जी भावार्थ आसता, ही जी इच्छा आसता ती समजूं शकता. पण हो जो काय त्या सेटअपाचो जो रिस्ट्रिक्शन आसा ते बी फॉलो करचे पडटले आनी त्या खातीर थोडेशें कॉपरेशन म्हाका दिसता डॉक्टराक तुमी कॉपरेट करप खूब गरजेचें आसतलें. अशी वेळ कोणाचेर येवं नये, पण समजा आयली जाल्यार मातशें बऱ्याच अंशी तुमकां धैर्यश्ट दवरचें पडटलें, धैर्य दाखोवचें पडटलें
आनी म्हाका जाल्यार हांव खरें म्हाका अशें दिसता की खरें खंयच्याय ह्या ICUच्या भायर एक ते महाभारतांतले म्हणजे भगवद्गीतेतले वाक्य बरयल्लें आसपाक जाय की कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. म्हणजे आमी आमचे परीन कर्म करता, ताचे आउटकम कितें जातले वी कॅनॉट प्रेडिक्ट. आनी तितकी लिवरेज कितके लिबर्टी दोतोराकूय पेशंटाच्या रिलेटिव्हांनी दिवपाक जाय. दे कॅनॉट से की ना तुमी सी एवरीबडी इज ट्रायंग देयर बेस्ट. हात खंयच अशें केन्नाच म्हज्या आयुश्यान असो खंयचो ICU आयकलो ना किंवा पळयलो ना की बाबा ना थंय दोतोरूच ना किंवा थंय कोण पळोवना केन्ना केअर घेतली ना सारकी अशें जावंक शकना. सो वॉट हांवें जें म्हणटा त्या ज्ञानाक तांचें जें कितें शक्य आसा तें सगळें पॉसिबल आसा, तें सगळें करतातूच. ते करपाकूय तांकां एनकरेज करप, तांकां एक मोरल सपोर्टूय दिवप, त्या प्रमाणे आपलोय धैर्य सांबाळून जशें तुमी आतां सांगलें की रिलेटिव्हूय खूब फावटी अशें हे जातात, गर्भगळीत जातात. वी कॅन अंडरस्टँड खंयच्या मनशाक तशें जालें की आपल्या जेन्ना त्या रोलान तो मनीस गेलो काय तशें जावप इज क्वायट नॅचरल. डॉक्टर म्हजे कडेन एक 2 मिनटां आसा. बिफोर वी वायंड अप ह्या सगळ्या विशयाचेर किंवा ह्या सगळ्या संबंधान तुमी कितें सांगूंक सोदता जाल्यार यू कॅन टेल, यू कॅन गिव अ टेक होम मेसेज. ओके, म्हणजे मोस्टली म्हाका अशें सांगूंक जाय की ICU हो आमकां अशें दिसता एक डॉक्टर अशें ना, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. म्हळ्यार थंय म्हजे सारके जे ICUचे डॉक्टर आसता जे 24 hours आसतात. अशें केन्नाच आसचें ना की ICUन डॉक्टर ना, कित्याक पेशंटूच तितले सिरियस आसता. प्लस तांचे ज्या दुयेंसा खातीर ते इतले सिरियस जालात तेय डॉक्टर स्पेशालिटी तांकां पळयता. प्लस सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमचे नर्सिंग स्टाफ तांकां पळयता, कित्याक ते स्पेशली ट्रेन्ड आसता वेंटिलेटर बी हँडल करपाक. आनी मागीर फिजिओथेरपिस्ट, डायटिशियन हे सगळे इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक ICUतलो पेशंट आमी जेवता तशें जेवंक शकना. तांकां युजली नळयेंतल्यान फिडींग करतात, सो लिक्वीड दिवचें पडटा, प्रोटीन दिवचें पडटा, मागीर फिजिओथेरपी लागता. नाजाल्यार आमी म्हणटा तशें फाटल्यान घावो जावंक शकता, बेड सोर जावंक शकता. हे सगळे जे पळय प्रॉब्लेम्स येतात ते अवॉयड करपाक ही सगळी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आसता. आनी म्हाका अशें दिसता की जेन्नाय पेशंट ICUन पावता तेन्ना एक म्हळ्यार खूब स्ट्रेस आसता फॅमिलीचेर. सो तो जितलो आमी कमी करूंक शकता तितले आमी मना पासून ट्राय करता. पेशंट केअर दिवन ताज्या बरोबर पेशंट रिलेटिव्हाकूय बी आमी केअर करता. सो म्हणटा ट्रीट विथ एम्पथी, दॅट इज द मेन मोटो. बरोबर. सो म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान अशा गंभीर विशयाची माहिती दोतोर आमकां खूब म्हणजे ती शी हॅज रियली एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी आय शूड से. डॉक्टर मुद्दाम तुम्ही वेळ काढून आयले, कारण म्हाका खबर आसा तुमचे जशें तुमी सांगले 24 hours यू आर ऑन ड्युटी, तरी पूण वेळ काढून ह्या कार्यक्रमाक मुद्दाम आयली आनी बरीचशी मोलादीक माहिती तुमी आमच्या पळोवप्या खातीर दिली. त्या खातीर हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळीच्या वतीन तुमकां काळजान सावन देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्ते, धन्यवाद. This program was supported by Reliance Digital, personalizing technology.